आम्ही सगळ्यांनी ताका अदोपत उडून हाडलो. कित्याक ताका हाडलो? धारगळचा रक्षण करपाक. आयज जर बघूंक जाल्यार आयज ते सरपंच आनी डेपो सरपंच आनी इतर 3 पंचांनी ह्या आयज धारगळकरांची जी अस्तित्व आसली बघ तेंच्यांनी ताका इश्यू काय केला बघ तितून ते फेल गेले. कितेंय जालें तरी तुमी लोकांकडे आसा. लोक आमच्या कडेन. आमचो स्थानिक आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर आमच्या कडेन आसा, लोकांकडे आसा, लोक त्याच्या कडेन आसा. हे सनबन येतले वयतले म्हाजी एकूच इच्छा. आमकां लोक 5-5 फावट निवडून हाडटात. कितें हाडटात? गांवाची उदरगत तरी करतात. गांवां एकामेक पावतात आमकां निवडून हाडटात. आमी आयज लोकांचे अत्याचार केले आमकां लोक घरा बसयतले. हेंकां हेंचो एकूच टर्म फुडें नेक्स्ट टायम परतून येवं ना. तेणी सेटींग केला हांकां. बाकीच्या मेंबर तेणी सेटअप करून तेणी हें केलें. ग्रामसभेक पळय ठराव मांडलो की तो नाका म्हणून केले आमचो सेक्रेटरी. ग्रामसभा महत्वाची ठराव काय अशें त्यांचे डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डावन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जाल्लो. डिसिजन आमचे आता 4 विरुद्ध 5 असे झाला. म्हणजे सन्मानाक तुम्ही मान्यताय दिली. आम्ही सध्या प्रोव्हिजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडीन. प्रोव्हिजनल दिवपाची तरतूद आहा. तरतूद आसा म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मागीर आमी हें करतात तेन्ना फुडें आमी वयतले. म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली. पंचायती कडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते ग्रामसभेंनी सगळ्यांत चड सगळ्या लोकांनी नाका म्हण मागलेले. अशें आसतना तुमी तेंचे मान्य करूंक ना कित्याक ग्रामसभेतले? कशें जाता पळय तुमकांय खबर आहा ग्रामसभेक जेम तेम 80 काय 90 लोक येयला. आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें न्हू. फाटल्यान आमगे म्हणटा रे तुमी हे ऑलरेडी जाल्लेच आसा. तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा. हे आमकां तुमकांय खबर आहा. तिकेटी बुक केल्या ते हे सन्मान जाता. आमी फक्त हे बळीचे बकरे अशे जाता म्हणजे तुम्ही प्रेशराचेर प्रेशर आसा न्हू पण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय त्या प्रमाणे आमी कशें केलें आतां लास्टाक आमकां आमचें मत घेवचें पडलें. लोकांनी आमकां सांगलें की अशें जातलें. बॉडीज रजिस्टर काय ग्रामसभा आमी आमचो जो लिगल एडवायझर आसा हेचे सुद्दां आमी एडवायस घेतलो कळ्ळें न्हू आणि त्या प्रमाणे आमी केल्ल्या. म्हणजे तुमकां लिगल एडवायझर इम्पॉर्टंट लोक न्ही अशें जाल्लें तेजें. पण आता पळय तेंकां जर हे आसा आता कशें तुमकांय खबर आहा की सगळे हेतून एक तरी व्हडल्या हेतूनच हे आसतलें सरकाराचो हे आसूं शकता तेंकां मदत आसूं शकता आनी ह्या प्रमाणे वयता आमकांय तशें वयचें पडटा. सरपंच इशारो दिलो पळय काल एक आमदार म्हणटा जर जाले जाल्यार आमी बंद करता. घुसतलो म्हणून खंय आतां घुसपाचो आसा तो. आता पळय ते आतां हांव त्या एका मिटींग ना कळ्ळें न्हू हांवें तें आयकलां अशें पण हांव. आणि एक सरपंच बाब काल जे मिटींग जालें पळय एक सपोर्टान जालें आनी एक विरोधान जालें. तेतून कोण विरोधान आसले ते गांवांतले असले की सपोर्टान आसले ते गांवांतले असले? सपोर्टान आसले ते सगळे गांवांतलेच असले आमचे धारगळीतलेच असले इतले म्हाका खबर आहा. आणि ज्या विरोधान येयले ते तेंच्यांनी मुद्दाम की आमचो सपोर्ट आहा पण तूं विरोधान जे असले पळय विरोधान ते कोण आसले काय म्हणटा? विरोधान म्हाका दिसता सगळे आमचे म्हणजे पेडणेकार आसतले पण ते भायले आमचे धारगळचे काय आमच्या व्हडल्या खातीर. आता तुम्ही परवानगी दिल्या फाल्यां येता जाल्यार जे आमी खबर आहा आमकां की सनबर्नान लोकांक मरण येता. तुमच्या धारगळचो जर युवक फाल्यां थंय कितें जालें दुर्दैवान म्हणुया आमी तेका पंचायत जबाबदार आसतली? ना आमी कितें केला त्याचे कंडिशन घालतले आणि त्या प्रमाणे दितले जे जे कंडिशन आसता. तुमकां अधिकार आहा कंडिशनां घालूंक? आमकां आमचे जी ऑथॉरिटी आसा त्या प्रमाणे जे आमकां जे जाय त्या प्रमाणे आमचो सचिव आसतलो तेका आमी सांगलेलें आहा की जे कंडिशन आहा ती मेळ्ळ्या शिवाय आमी फुडलो प्रोसेस करपाचो. बट सरकार तुमच्या आमदारांक विश्वासान घेयना तेका बायपास करता. तुमकां तो फाल्यां तुमचें सरकार आयकतलो तुमकां पंचायतीक अधिकार आसतलो तुमी बंद करपाक अधिकार आहा. फाल्यां जर थंय कितें जालें जाल्यार पंचायतीक अधिकार आसा तुमकां अधिकार आसा. तुम्ही हे क्लॅरिफाय केला तुमच्या लिगल एडवायझरा कडेन? आमकां लिगल एडवायझरान अशें म्हटलां की अशें पयलीं सुद्दां जे हितून जाला जे कार्यक्रम तेन्ना अशें हे दिल्ले आसात आनी त्या प्रमाणे तेंचे कितें आसात पळय त्या प्रमाणे ते फॉलो करतात कार्यक्रम करपाक. त्या प्रमाणे तुमकां ते करचे घेवचे पडटा.